गोंयांत सारको कर वसूल जायना, घरपट्टी भरिनात हे विशीं कितें कारवाय केल्या असो प्रस्न आमदार वेंझी वेगस आनी क्रूज सिल्वान उपरासिल्लो. हाचेर जाप दितना पंचायत मंत्री मोविनान सांगलें की दर एका पंचायतीन घरपट्टी एकठांय करपाक जाय. जे लोक घरपट्टी भरिनात तांकां पंचायत कसल्याच तरेचें प्रमाणपत्र दिवचें ना. 1 ऑगस्टाच्यान डिजिटायझेशन सुरू करतले. पंचायतीची कामां अनियमीत आसल्यार सरपंच आनी सचिवाचेर कारवाय करतले अशें मंत्री मोविनान सांगलें. तशेंच माजोड्डा पंचायतीच्या सरपंचान एका पोन्न्या आस्थापना काडून उडोवपाची नोटीस जारी केल्ली. उपरांत सरपंचाचोच बापूय माप घेवपाक त्या हॉटेलांत गेल्लो. ह्या प्रकरणाची कारवाय करपाची सुचोवणी दिल्ल्याचें मोविनान स्पश्ट केलां. There is a huge tax evasion scam in Goa happening under the nose of every panchayat. दोड मुखार टॅक्साचे पैसे आज हुंच्यान जाल्यार हुंच्यान नाच जाताय. House tax collection should be done properly by every panchayat. That the rates of house tax also have to be streamlined and the procedure to collect that. अशें आसा स्पीकर सर, अजूनही थोडे वर्सांचे वर्सां थोडे लोक हाऊस टॅक्स कशेंय पे करना. आतां ऑन 1 ऑगस्ट वी आर गेटिंग ऑल द डेटा. आमी म्हणजे हें सगळें डिजिटायज करता आनी डिजिटायज करता तेन्ना सगळीं रिकॉर्डां आसतलीं. खंयचेंय काम तो मनीस तरी हाऊस टॅक्स फारीक करना जाल्यार ही विल नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट और एनी असिस्टंट till he clears the old tax dues. House tax assess करतात ना. आता प्लॅन एरिया प्रमाणे त्यांचे रेट लायले. पयलीं स्लॅब आला 5 रुपीज to 15 रुपीज. आता मिनिमम 25 to 50 कितें केलो. बिकॉज थोडे पंचायतान न्यू रेट्स लायले. म्हाका जाण जावपाक आख्खे गोवा सगळे पंचायत लायले काय थोडे पंचायतान. परत सांगता, जे पंचायत हे सिंपल ऑर्डर फॉलो करना आनी सरकारा एम्बेरेस करता, सरपंच तरी सारखे काम करना और ती बॉडी सारखे करना, प्लीज त्यांना तुम्ही येनाका आम्ही एक्शन घेयल्यात त्यांचे घेयनाका म्हणून. सेक्रेटरी आसून दी, सरपंच आसून इतली रेट जी आसा 10,000 15,000 20,000 ह्यो रेटी घालपाक शकता हय काय ना हे सांगचे. आणि एकूच विलेज पंचायतीन तू 2 तरेच्यो रेटी घालूंक शकता. लोकल माजोड्डा पंचायत सांगता मुद्दम चली तरी सरपंच आहा, बापूय वयता हॉटेलांनी, हॉटेलां आहा लास्ट 15 years एक्झिस्टिंग. हॉटेलांनी रुमांनी भितर सरले मेजरमेंट घेता म्हूण असले आमकां घडलेले आसा स्पीकर सर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.